जानेवारी 2024 या दिसा गोंयांत क्रांतिकारी घडणूक घडली। समाजान तशेंच घरांनी विधवा बायलेक दुय्यम स्थान दितात। घरातल्या धार्मिक कार्यावळीक विधवा बायलांक पयस दवरतात। पूण परवरीच्या उषा नायक ह्या बायलेन आपल्या चलयेच्या लग्नात चलयेचे इच्छे खातीर समाजीक बंधन तोडून कन्यादान केले। उषान दाखयल्ल्या ह्या धाडसाक लागून समाजातले हेर विधवा बायलांकूय उर्बा मेळ्ळ्या। विधवा बायल कन्यादान करता म्हूण लग्नाचे भटपण करपाक गोंयांतल्या एकान एक भटांनी न्हयकार दिल्लो। ताका लागून लग्नाचे भटपण करपा खातीर पुण्याच्या ज्ञान प्रबोधिनी संस्थेच्या 2 बायलांक भटपणाची जबाबदारी दिल्ली। मजगती व्हंकलेचो बापूय सर्गेस्त पंडित नागराज नाईक बोरकर हे गोंयांतले फामाद सितार वादक। ताची घरकान्न उषाक आकाशवाणी रेडिओचेर फामाद आरजे उषा म्हूण वळखतात। गौतमीचे लग्न वास्कोचो दोतोर प्रथमेश डिचोलकर हांचे वांगडा शास्त्रोक्त पद्दतीन जालें। ह्या आगळे वेगळे आनी संवसाराक उर्बा दिवपी ह्या लग्नाची सगळ्या कडल्यानूच तोखणाय जाता।